Daiichi World Star Singer, powered by Bindu, 25 years of taste, trust and tradition. Supported by Sham Institute Mangaluru, good education and great careers. Daiichi World Star Singer, powered by Bindu, supported by Sham Institute Mangalore and Honeygenix. ह्या अंकड्याक तुमकां सर विक्षकांक रायनल सेक्वेरासो प्रणाम. विक्षकांनो, तुमकां येदोळस गुतासलीच गजाल. आतांचे आंकडे आमी कितें प्रदर्शन करता ते सर्व संगीत घडणारांक, पदां घडणारांक आमी समर्पीत केल्यात. येदोळ पर्यंत 3 अंकडे जाले. बा मेल्विन पॅरिस, देवादेन मिक मॅक्स, तशेंच देवादेन क्लॉड डिसोजा हांकां आमी समर्पीत 3 अंकडे आमी हांगासर तुमच्या मुखार प्रदर्शन केले. आनी आतां ह्या अंकड्यांत एक नामनेसो संगीत घडणार ताची पदां घेवन आमची स्पर्धिका आतुरायेन राखून आसात हांगासर येवन तांचें प्रदर्शन दिवंक. देखून तुमकां ह्या दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर ह्या अंकड्याक मोगासो स्वागत मागता. हो आंकडो इल्लो विशेश कित्याक म्हळ्यार हो संगीत घडणार आमकां सर्वांक मस्त मोगासो. ताची पदां सभार सभांगणांनी, कार्यावळींनी, कॉम्पिटिशनांनी आनी असले रियलिटी शोन गायन करून सभार स्पर्धिकांक अभ्यास आसा. आनी आयकून आमकांय मस्त संवय जाल्या आनी आमकां मस्त संतोश जाता हीं पदां आयकत आसतना. आनी आज ताचीं पदां घेवन हांगासर आमची स्पर्धिकां फुडें सरतात. आनी तो आसा कोंकणी विश्व कलारत्न देवादेन एरिक ओझारियो. आज ताची पदां आमची स्पर्धिकां हांगासर गायन करच्याक फुडें सरतात. ह्या तांची वरोवणी करच्याक आमची वरणारां हांगासर आसात. तांकांय मोगान स्वागत करूंक आशेता. बाब साईश परंदेकर, बाय जोशेल डिसोजा आनी बाब रोशन क्रास्ता बेळा. आमच्या तिगी वरणाराक सर विक्षका तर्फेन मोगाचो स्वागत ह्या अंकड्याक. आनी गळाय करची नाका, तुमी येदोळस राखून आसात म्हूण आमी जाणाव. देखून आमच्या पयल्या स्पर्धिकाक हांगासर आमी फुडें आपोवंक आशेता. ह्या अंकड्याचो पयलो स्पर्धीक जावन आसा बाब सॅम्युएल मारियो लुईस. सॅम्युएल, ह्या हंताक वेलकम तुका. तुजें गायन हांवें की पयलीं आयकलां आनी पोरच्या अंकड्यारी तुका हांवें दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगरान तुजें गायन आयकलें. म्हाका मस्त संतोश जालो. तुज्या फॅमिलीन जावं दी, तुज्या फ्रेंड्स सर्कलांत या तुज्या फिरगेजीन तुका तुजें गायन आयकून कोणी कॉम्प्लिमेंट दिल्लें, सजेशन दिल्लें या 2 उतरां उलयलीं कांय आसा की तुका? म्हणल्यार आतां पोरचे एपिसोडा उपरांत मस्त जाणांनी म्हाका कमेंट्स दिले आसात. म्हणल्यार एप्रिशिएट केल्ले आसा. व्हेरी गुड. ओके. प्लस आमच्या विगार बापांनी सुद्दां म्हाका एप्रिशिएट केल्ले आसा. प्लस आमच्या वाड्यागारांनी म्हाका पोरच्या वाड्या फेस्तांत म्हाका मान केल्लो आसा. सो तांकां मस्त खुशी. म्हणल्यार आमच्या हातूंतून आमच्या वाड्यातून एकलो चेडो मुखार येता आसा. व्हेरी गुड. आमकां असलेच आमच्या सर स्पर्धिकांक पाठिंबो दिवचे तसले फिरगजकारां जावन दी, कुटुंबा जावन दी आसा जंय त्या जाणां मात एका कंटेस्टंटा वयर येवंक खुशी येता. सो तुका मस्त संतोश जाला म्हणून पाती येता. सो बाब एरिक ओझारियोची पदां तुवें आयकलीं खंडी जावन आसात हाचे पयलीं. कॉम्पिटिशनाक काय म्हण सिंग केल्ले अनुभव आसा की? वय आसात. ओके. एरिक बाबाच्या पदां पैकी तुवें आयकल्ल्या पदां पैकी तुजें फेवरेट पद म्हणून खंयचें आसा की? म्हजो फेवरेट पद सोरो म्हणून. सोरो भयंकर सेन्सिटीव टॉपीक गाणें लायतो बट ना. आयच्या अंकड्यान तुका गुर्त आसा बाब एरिक ओझारियोचीं पदांच गावंक तांणी घडलीं पदां. देखून आज तुवें विंसलें पद खंयचें आसा? सोरोच. हो, व्हेरी गुड. सो आमची विक्षकां तुजो सोरो कसो तुवें रेंडर करताय म्हूण पळोवंक आतुरायेन राखून आसात. आमची वरणाराय तशेंच राखून आसात. तुका सर बरें मागता. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. सताक सोदून गांव मोडिलो, सरगारां जारीसत मेळ्ळें ना. म्हजीच जीब सत उलयता म्हज्या माथ्यार सोरो आसतना, म्हज्या माथ्यार सोरो आसतना. सताक सोदून गांव मोडिलो, सरगारां जारीसत मेळ्ळें ना.
म्हजी जीब तुलयता म्हज्या माथ्यार सोरो आसतना म्हज्या माथ्यार सोरो आसतना तरणे प्रायर काळीज शिंदले दूख काळजाची सोसूंक कळना 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 तरणे प्रायर काळीज शिंदले दूख काळजाची सोसूंक कळना वय जांका तुमची गरज आसचेना म्हज्या माथ्यार सोरो आसतना म्हज्या माथ्यार सोरो आसतना हांव मोडिलो सर्गारा जारीसत मेळ्ळेना म्हजी जीब तुलयता म्हज्या माथ्यार सोरो आसतना म्हज्या माथ्यार सोरो आसतना सुबले केस पिकले मातार पोणारी त्राण धावले ना गरीसनी दा दा मपदा मपदा नी रे सा दी सुबले केस पिकले मातार पोणारी त्राण धावले ना तरणाट्या बरी मांद्री मुस्तिता म्हज्या माथ्यार सोरो आसतना म्हज्या माथ्यार सोरो आसतना सताक सोदून गांव मोडिलो सर्गारा जारीसत मेळ्ळेना म्हजी जीब तुलयता म्हज्या माथ्यार सोरो आसतना 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 Cheers! सॅम्युएल सर्व भयंकर स्ट्रॉंग आलो या तुझं लास्ट टाक चियर्स म्हणले बारीक विषय झाला आउट ऑफ द ब्लू काय एक्सपेक्ट करून सिंगिंग झालं लास्ट टाक सडन चियर्स म्हणले तुवें ओके कशें लागलें तुका तूं एसेस कर तुजे परफॉर्मन्स तुका कशें बघलें मोदे इल्ले म्हणल्यार ब्लँक आउट जालो ओके म्हणल्यार इल्ले काय रिजन असलें की नर्वसनेस की इल्ले नर्वस आसलो आमचीच जजेस आमचीच विक्षकां काल्याक बेश्टे नर्वस आमची काही हांवें चिंतलें मागीर थीम सोडून न्ही काही इल्लेशें सुकलें तशें काय म्हण इल्लेशें तशें काय ना ओके तूं थीम प्रकार काय बेश्टे खुशाल आतां हे सॉंग कित्याक बाय लायक आतां तुका टेक्निकली इल्लेशें कॉम्प्लिकेटेड सॉंग असलें म्हणून की ह्या काल्याक तुका रिजन काय आसलें हें सॉंग चूज करचें एक म्हणूंक म्हजो एकलो मेंटर आसा मानेस्त मार्कस आल्मेडा म्हणून ओके सो ताणें आमी सॉंग्स सोदताना ओके
this song was always in my bucket list म्हणल्या बरी. ओके So I told him that this song is there, and he told it is a challenging song. So I always like challenges. राईट So that is why हांवें चिंतलें why not this song म्हणून. ओके So that is why I chose this song. गुड इनफ. आणि एटायरय बरें आसा तुजें ट्रेडिशनल एटायर. काही रिजन बिहायंड दिस या जस्ट फॉर द थीम Just पर्पसेस? for the theme. ओके फॅन्टास्टीक. तूं आतां चॅलेंजीस तुका चॅलेंजीस लायक म्हणलें. गुड यू टूक दीस एज अ चॅलेंज. आतां चॅलेंज सक्सेसफूल जाला की या इम्प्रुवमेंटाक स्कोप आसा की आतां आमचे जजीस सांगतात. सो हांव पयलें वेता बाबसा इश्पनंदीकर तुमचे येता. तो पयलीं म्हजे कडेन कितें येता कारण हांव गोंयच्यान आयलो आनी सोरो आनी गोंय सर्वांनी गोंय. या सो दॅट्स ओके बट तुवें प्रयत्न जो केला तो बरो केला. बट आय फेल्ट की मातशें एक नोट वयर जावपा जाय आशिल्लें सॉंग. कित्याक तूं जेन्ना तूं सकल म्हणटा तेन्ना तुजे ते नोट्स पावनाशिल्ले, त्रास जातालो कळटालो. सो आय थिंक नेक्स्ट टायम ते नोट्स चॅक कर आनी यू कॅन बिकॉज डेफिनेटली तुजे कडेन एक गावपाची शैली आसा आनी दॅट एक्सप्रेशन ऑफ बेबद्याचें जें आसा तें गोंयकार म्हणून तुका सांगता यू आर सर्टिफायड फॉर दॅट. सो व्हेरी नायस आनी चियर्स. बाय जोशेल्ली सुद्दां. सॅम्वेल बरें चॅलेंजींग सॉंग काण गेलाय. मातसो टफा सिंग करूंक बरें प्रयत्न केलाय तुवें. म्हाकाय बगलें साई सरान सांगलें बरी खंय तुवें इल्लो सो तुजो स्केल तुज्या कम्फर्टेबल रेंजार तुवें सेट केल्लो तर आनी की तुका बेटर करी येता आसलें म्हणून. ओके या व्हेरी गुड. बाब रोशन क्रास्ता. सॅम्युएल मग तुजो वॉयस लायक डेप्थ आसा, इल्लो थिक वॉयस, मोठो वॉयस. सिंग केलें बरें जालां, बरें सिंग केलें. कोर सिंग करूंक उड आसना काल्याक न्ही माथ्यार सोरो आसतना तशें वगलें म्हाका. मागीर बरें केलें, एंडींग बरें जालें, ड्रेसूय बरी आहा तुजी, बरें जालें, तुजें एटिट्यूड लायक जालें म्हाका. सो मुखल्या रावंडाक तुका ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. सो सॅम्युएल सबार आतां आमच्या कोंकणी लोकांक आतांच्याक जावन दी आतां सक्कड कार्यांनी सोरो म्हणटाना आमकां सडावत जावन उडास येवचें पद तुषार कामताचें तांचें पद आसलें. आतां विक्षकांनी पळयल्या उपरांत सोरो म्हणटाना आनी एक पद उडासाक तुवें हाडयलें. ताका एक देव बरें करूं म्हणटा तुका. आमच्या जजीसांनी काल सांगलां तें प्रॉब्लेम मतीन धरन नेक्स्ट रावंडाक वेते जाल्यार हाचे की चड इल्लीशी प्रिपरेशन खंडीत जाय पडटा. येस सो अंटील देन ऑल द बेस्ट. आयचे परफॉर्मन्स कॉंग्रॅच्युलेशन्स. देवादेन एरिक ओझारियो आमचो मोगासो मनीस. ताचे सांगाता वावर केल्ल्यांक, ताचे सांगाता संगीतान काम केल्ल्यांक, ताचे तांव शिकोवन जोडल्यांक मस्त मोगासो व्यक्ती तो. आमी ताका मोगान एरिक मा म्हणून आपयता. तशें आसतना आसांच्या विशयांत म्हाका खंडीत जावन म्हजीच बोगनां आसात सांगूंक. म्हजे सांगाता म्हजी वरेनारां आसात, आमची वरेनारां, तांकां तांच्या सांगाता काम केल्ल्याचो, संगीतान तांच्या सांगाता वावर केल्ल्याचो इल्लोसो अनुभव खंडीत जावन आसा. पयलें आतां हांव बाब साईशा खुशीन वता. कित्याक म्हळ्यार तांकां तांचे लागीं मस्त आवड आसा, तांचे सांगाता तांणी वावर केल्लो आसा. देखून तांचे धांवन हांव जाणा जावंक शेतां तुमचो आनी एरिक बाबाचो संबंध कसो आसलो संगीता विशयान सांगचें जाल्यार. 1984 ऑर ताजे पयलीं 83 एक रामनाथी कोंकणी संमेलन जाल्लें आनी त्या संमेलनाक वी वेर यूथ कॉलेजींत तेन्ना आमी सदांच रिबेल. सो त्या संमेलनाक वी वेर एवॉयडेड, आमकां प्रोग्राम दिवना म्हण वी वेर लायक ऑलवेज रिबेल. आनी भितर हॉला भितर प्रोग्राम चलतालो आनी भायर ते रामनाथी देवळाच्या भायर तो दीप स्तंभ आसा भायर, थंय आमी बसले आनी आमची पदां आमी गावपाक लागले. सो एक सूर आयलो, आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो, बायेगर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो. आनी थंयच्यानच आमची लव स्टोरी सुरू जाली म्हजी आनी एरिक बाबाची. तुका एकदां कळना की एक दे रिलेशनशीप ताका आमी नातें म्हणटात, कांयच नातें म्हणून तें नातें खंयच्यान सुरू जाता. आय एम एथिस्ट बट हांव अजुनूय म्हणटा की दीस इज नॉट द नातें ऑफ दीस जन्म. टू जस्ट टू एक्सप्लेन की इट कम्स फ्रॉम वेर एवर युनिवर्स म्हणटा ते युनिवर्सांतल्यान म्हजें आनी एरिक बाबाचें नातें जोडलें आनी पुराय फॅमिली कडेन. ताजे उपरांत कलांगणाचें जें बांदप जातालें तेन्ना 1-2-3दां म्हगेलें येवप जालें
आनी मागीर ताजे उपरांत इनॉग्रेशन आनीक एरीक बाबाल्या फूल फॅमिली कडेन आमचो हें जालो. इनफॅक्ट 2001 आमी जागतीक कोंकणी संगीत संमेलन केलें इन गोवा. तेन्ना एरीक बाबान म्हाका जितली मदत केली, आय वॉज द प्रोग्राम हेड ऑफ दॅट. विल्फी बाब म्हाका मेळून दिलो आनी कितलीशे ते आमचे बाकीचे जे आसात सिद्धी ग्रूप म्हण, भटकल जे नवायती आसा हांचे कडेन म्हजी वळख करून दिवन तो वावर ताणें म्हाका इतलो हेल्प केलो. आनी तें संगीत संमेलन वेंट टू नेक्स्ट लेवल बिकॉज ऑफ एरीक बाब. क्रेडीट गोज टू एरीक बाब. आनी एरीक बाबाचेर जेन्ना म्हाका उलोवपाचें दिसता उलयन तेन्ना ताका स्टॉप ना, फूल स्टॉप म्हणटो ना. इट कंटिन्यूज कारण एरीक बाब हांगा आसा. तो म्हजे खातीर केन्नाय लायफाक म्हजो निमणो श्वास आसा मेरेन तो म्हजे बरोबर आसा. एकच खंत उरता की एरीक बाब म्हाका सदांच म्हणटालो तूं सगळ्यां खातीर बरयता, तुवें अजून आपल्याक कांयच गीत बरोवन दिलें ना. आनी हांव म्हणटा राव रे, म्हाका कापासताच जायना ताजे सारके म्युजीक डिरेक्टराक एक कंपोज करपाक. हांव म्हळ्यार हांवूय बरो जातलो केन्ना तरी, बरोवपाक बरो लागतलो. तेन्ना हांव तुका हक्कान सांगतलो एरीक बाब हाका तुवें चाल लावपाक जाय म्हण. ती एक खंत उरली. पूण जें एक्सपिरियन्स म्हाका एरीक बाबा बरोबर मेळ्ळें, जें शिकवण म्हाका मेळ्ळी, हांव शिकवण म्हणटा. आनी गोंया आयल्यार तो आमगेरच रावतालो, घरकान्नी बरोबर आमच्याच घरा रावतालो. आनीक हांवूच न्ही, म्हजी पुराय फॅमिली, म्हजी आवय, म्हजी बायल, घरकान्न एरीक बाबाली सामकी फॅन. हांव गिटाराची तार जावं आनी म्हजी जर फेवरेट केन्नाय म्हाका न्हिद्यांतल्यान उडय आबोल्या तुजो रंग उजो, ती कविता सुप्रीम एंड द म्युजीक दोनी कानाक हात लावन. थँक्यू एरीक बाब. आमच्या गोंयकारांक तुवें अशे तरेन संगीत दिलें. आय वॉज लकी टू ऑर्गनायज हीज शो ऑल ओवर गोवा, इनफॅक्ट इन विलेजीस. आनी आमी ताका घेवन वताले. तें नरेशन ऑफ चाफरा बाब आनी एरीक बाबाची ट्रूप. ऑसम इट वॉज. देव बरें करूं. तुमचो आनी एरीक बाबाचो संबंद कितलो विशेष आसा म्हणून तूच कळटा. तुमी एरीक बाबाच्यान सुरू येता आतां पर्यंत, आनी तुमकां वेळ दिलो जाल्यार खंडीत जावन आनी की सबारशें आमकां कळूंक मेळटलें. पण खंडीत जावन इतल्या सोबीत रितीन तुमी आमकां सांगलां. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमकांय तशेंच आमकां सगळ्यांक कोणाक ताच्या संगात वावर केल्लो आसा तो सगळ्यांक ताचोच म्हूण आमकां लेखता. तांचीच भुरगीं, तांचीच नातरां, तशें तो आमकां लेखता. सो मस्त संतोश जाता की आमच्या संगीत क्षेत्रांत असलो एकलो कलाकार आमकां खंडीत जावन मेळ्ळो म्हूण. तुमकां देव बरें करूं बाब साईश फर्नांदीकर. त्याच सवय आतां आमी आमच्या मुखल्या स्पर्धिकाक हांगासर फुडें आपोवंक आशेता. तुमचे समोर देवादेन एरीक ओझेरोचे अनेक सोबीत पोत घेवन आमचे समोर फुडें येता बाय सिल्विनिया फर्नांडीस. डॉक्टर सिल्विनिया फर्नांडीस, तुमकां ह्या अंताक स्वागत मागता. कशी जाल्या तयारी? आतां तुमकां एरीक बाबाची पदां तुमी हाचे पयलीं खंडीत जावन आयकल्यात. होय, हाचे पयलीं खंय म्हणी खंयच्या स्पर्धाक गायन केल्लें काय एवढं आसा सागे तुमकां? खंयची म्हणी पदां हाचे पयलीं करुना? आतां ह्या हंताक तांचे पदां सिंग करूंक आसलें. तुमकां चॅलेंज जावन बोगलें की या आवडना हें म्हज्या ताळ्याक म्हाका इल्लें सलीस जाता, म्हाका प्रॅक्टीस करूंक की सुलाभ जाता म्हूण बोगलें? कशें बोगलें तुमकां? पयलें चॅलेंज जावन बोगलें. मस्त आयकतना पुरा मेल वॉयस. होय. तशें आतां हांवें पद खंयचें विंचून काडलां तें ओके गे, टफ पद गे, नेक्स्ट रावंडाक जायत गे मस्त अरोणिकन मागीर लास्टाक फायनलायज केलें. ओके. खंयचे पोत तुमी आतां सिंग करता आसात? साळका पाकळी. साळका पाकळी बरें पोतच. आनी इल्लेशें तुमकां टेक्निकली बरें आसा पोत तें. तुमकां तुमच्या प्रदर्शनाक तुमकां सर बरें मागता. काल पुरो प्रिपरेशन केलां पळय. बऱ्यान जावन दी तुमचें परफॉर्मन्स. ऑल द बेस्ट. देव बरें करूं. साळकाची पाकळी बेस दिवंक लागली. साळकाची पाकळी बेस दिवंक लागली. हांव तळ्यांतून आतना लसमाक
म्हाका दिसली ताळयांच्या इड्या संद्रीम तिळटा आसतना साळकाची पाकळी बेस दिवंक लागली. पैसा पैशिल्ल्यान आंब्याच्या बोल्यान कोगुळीन पिरुलूक वाजली. पैसा पैशिल्ल्यान आंब्याच्या बोल्यान कोगुळीन पिरुलूक वाजली. पिरुलुकी नादान मोगाच्या सादाक शिरशिरो येताना पैसा पैशिल्ल्या आम्याच्या बोल्यान कोगुळीन पिरुलूक वाजली. पिरुलुकी नादान मोगाच्या सादाक शिरशिरो येताना साळकाची पाकळी बेस दिवंक लागली. साळकाची पाकळी बेस दिवंक लागली. लिपलेल्या मोगा साळकाच्या जाग्यार तू जर म्हजी संगी आसलोय. लिपलेल्या मोगा साळकाच्या जाग्यार तू जर म्हजी संगी आसलोय. सर्गानी संसार तळ्याच्या उदकार एक सातो कोण्णा. लिपलेल्या मोगा साळकाच्या जाग्यार तू जर म्हजी संगी आसलोय. सर्गानी संसार तळ्याच्या उदकार एक सातो कोण्णा. साळकाची पाकळी बेस दिवंक लागली. साळकाची पाकळी बेस दिवंक लागली. हांव तळ्यांतून आतना तळ्यांतून आतना लज म्हाका दिसली. ताळयांच्या इड्या संद्रीम तिळटा आसतना साळकाची पाकळी बेस दिवंक लागली. साळकाची पाकळी बेस दिवंक लागली. साळकाची पाकळी बेस दिवंक लागली. डॉक्टर सिल्वेनिया फर्नांडीस भोव अपूर्वाचे परफॉर्मन्स तुमचे मस्त पसंत झालं की त्यामुळे तुमकां हाचे पयले हांवें आयकलां सबार स्पर्धांनी तुम्ही एशियन्स रियालिटी शोंती भाग घेतला स्पर्धांनी भाग घेतला आणि आज एक एरिक वझारीचे इतले अपूर्वाचे पद बरेंकन सादर केले तुम्ही स्टार्टिंगाक म्हणलें चॅलेंजींग आसा की तशें म्हूण चिंतलें खूब बरेंकन तुमी सादर केले थोडी वेरिएशन्स हांवें बसून आयकल्ले हांवें येदोळ तशी वेरिएशन्स इतली आयकूं ना बरी स्वीट आसली खुशी जाली बट म्हजें हांवें सांगिल्लें काली म्हाका आनी तुमकां माझं आमचे वरें रागाला सांगता तें फायनल न्ही देखून आतां आमच्या वरें क्वेश्चन या तांकां मस्त पसंत तोंडार ती हांसो स्मायल दिवन आसात तशें म्हळ्यार मस्त पसंत जाला म्हूण चिंता हांव तांचे जावनूच आयकून घेवया पयलें बाय जोशल डिसोजा तुमचे तावन सुरू करता सिल्वेनिया येस मॅम. बरें जालें देव बरें. कशें तुवें प्रेजेंटेशन कशें तूं रेडी करना आयलां तशें तुजें गायन मस्त पसंत जालें म्हाका देव बरें. तुजो एक स्वीट तुजो ताळो आनी तुज्या आवाजांत ते वेरिएशन्स कितें घाले ते मस्त नीट आयकतात ते म्हाका मस्त खुशी जाली आनी तुज्या ताळ्याक एक सांगिल्लें पद म्हण सांगेत सो बरेंकन प्रेजेंट केलां विशींग यू द बेस्ट. थँक्यू मॅम. बाब रोशन क्रास्ता तुमचे तावन सिल्वेनिया येस सर. बारी सोबीत वॉयस तुजो बरें कन सिंग केलें
देव बरें करूं. काले म्हणटात इम्पागी म्हणटात पळय तशें खुशी जाली आयकूंक. सादारपणी बरें जालां. आनी एकच कालेंगी म्हाका तें कळना कोणाकी बट कालेंगी म्हाका इल्लें कळ्ळें म्हळ्यार थोडे कडेन सिंक जायनातलें स्पीड. तूं एंडा करेक्ट पावतलें. स्टार्ट करतना मोदें पावतना इल्लें दवलेवर जातालें थोडे कडेन. बट एंडींग पावतना करेक्ट बिटर आसतालें. सो तें मात म्हाका सांगूंक आसा. अदरवायज इट्स व्हेरी नायस. ऑल द बेस्ट तुका. थँक्यू सर. बाब सायश परंदे. दोतोर, तुका हांवें लास्ट टायम सांगिल्लें की पेशंटाक तुवें फक्त गावपाचें, ताका कांयच प्रिस्क्रायब बी करनाका म्हूण. दीस टायम आय वॉन्ट टू नोट तुका सांगपाक सोदतां बिकॉज तुजे बद्दल आमची अपेक्षा एक्सपेक्टेशन वाडिल्ल्या. ओन्ली वॉट आय फेल्ट म्हणजे जर तुका 100रांतले मार्क दिवपाक जाय हांव 99.9 दितलो आशिल्लो. आनी तो 0.1 आय फेल्ट वॉज बीट ऑफ इमोशन्स. This is see, if you hear Asha Bhosle, why she is different because of the वेगळे तरेची ती पदां गायता. This is totally erotic song. It's not even romantic. It's a very erotic song. So that feel जर आयिल्लो न्ही, I would have उबे रावन तुका हें दितलो आशिल्लो. Otherwise पद is perfect. तुवें सगळे सूर सारके लायले. Only the feel which I wanted from that poetry, तो एक म्हाका मिसिंग लागलो. सो यू हॅव टू बी बेशर्म. आशा भोसले म्हणटाली यू हॅव टू बी बेशर्म टू एक्सप्रेस सम यू डोंट हॅव टू बॉदर बिकॉज दॅट पोएट्री नीड्स दॅट. तो हस्कनस किंवा तो दॅट इरोटीक तो फील. आनी तो नेक्स्ट टायम तकलेन दवर वॅन यू चूज द जोनर्स. तशीं पदां आसतात आनी ती तशीच आयकुपाक बरें दिसता. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. सिल्विनिया, तुमी आमच्या वरेनारे सांगलें आयकलें कितें बरें जालां आनी कितें बरें करयेत. आमच्या तिगी वरेनारे सांगलें. मुखल्या हंताक तुमी खंडीत वतात जाल्यार तुमी कितें करूंक आसा तुमकां गोत आसा तेच तयार आय. आनी मुखलें चॅलेंज कशें आसा गोत ना. हें चॅलेंज तुमी बरें करून केलें जें खुशी जाली. तुमी सॅटिस्फायड आसात गी? आनी ऑलमोस्ट कितें 99.9 गी सायश बाबान दिल्ले बरें तितलेंच. ते 0.1% नेक्स्ट ग्राउंडान कांय फील जातलें पळया. तुमकां सर बरें मागता. आयचें परफॉर्मन्स बारी बरें जालां. मुखल्या हांता तुमकां सर बरें मागता. देव बरें करूं. देवा दिनेरी कोझाऱ्यो जगनातलो झुजारी म्हूण ताका आमी नांव दिवन बोलायलें. तशें सांगता कोंकणी विश्व कलारत्न. सवार बिरूद ताका आसात. आमकां मस्त मोगा आसो हे दोळे सांगले बरें. तांचे विशयान आनी चड जाणा जावया आमच्या वरेनारांत. बाब सायश ऑलरेडी आमचे सांगतात आनी तांचे एक्सपिरियन्स कितें आसा तांणी सांगलें. आतां बाय जोशाले कुशीन या. बाय जोशाले सुजा, तुमी एरिक बाबा सांगाता काम केलां. एरिक बाबाची पदां तुमी गायल्यांत. तांकां तांच्या संगीत संजांनी तुमी तांकां सांगात दिला. तुमचे एक्सपिरियन्स, तुमचे क्लोजनेस जावन दी, तुमी संगीतांत तांचे सांगाता स्पेंड केलो टायम, हाचे विशयान एक ल्हानशी झळक आमकां दिवंक आशितात. एरिक बाबा विशयान सांगचें जाल्यार सगळो एपिसोड उलोवंकी उतरां आसात. हांवें हाचे पयलीं म्हज्या कॉन्सर्टा टायमार हांवें ही स्टोरी सांगल्या. सो एरिक बाबान म्हाका 2 स्पोर्टी कॉल केल्लें म्हज्या लायफांत. एक सोद कॉम्पिटिशन हांवें तांतू पात्र घेतिल्लो. हांव उजिरेची गांवांत. सो तें तावन येवन हांवें पात्र घेतलो. बट खंयच्याय कारणा खातीर तें कॉम्पिटिशन रद्द जालें. काहलें कारण गोत्तू ना. सो तांणी रद्द जालें म्हूण सांगलें. नेक्स्ट तें कॉम्पिटिशन आयलें 6-12 म्हयन्या उपरांत. ते दाडा म्हाका एरिक बाबाचो कॉल आयलो आमच्या घरच्या लँडलायनाक. तुवें ह्या कॉम्पिटिशनाक येजे म्हणून, येजेस म्हणून, तुजें गायन मस्त पसंद जालां आमकां, तुवें येजे म्हणून. सो तें तांचें पयलें कॉल म्हाका. ताजे उपरांत 12 वर्सां उपरांत म्हाका एक 4 वर्सां पयलें एरिक बाबान परतून एक कॉल केल्लो. सोद कॉम्पिटिशन आसा, चवथो रावंड गी कालिंगे रावंड, ताका तुवें वरेणार जावन येजे म्हणून. सो हे 2 कॉल कितें आसा म्हज्या लायफान म्हाका विसरूंक जायना. सो एरिक बाबान म्हाका हे दाळा कॉम्पिटिशनाक तुवें जड्ज जावन येजे म्हणटाना हांव ते दाळा 7 months कॅरींग म्हज्या 2nd बेबीक.
हांवें सांगलें एरीक बाब हांव कॅरींग आसा हांवें कशें येवन बसचें व्हड नागी तुमकां म्हूण सांगतना तूं कांय परवा करिनाका तुजे पूर अरेंजमेंट्स आमी करता तूं येवन बसल्यार जालें आनी इल्लें उलयल्यार जालें तुका कितलें ब्रेक जाय तें पुरा काडून घे पुरा फ्रिडम आसा म्हूण सांगलें. आनी ते शुटींग टायमार म्हाका उडास आसा आमकां 8 तावन राती 8 वरां म्हणसर शूट आसता सकाळीं 8 तावन सांजेर 8 वरां म्हणसर. सो मोदें खंय ब्रेक मेळटा हांवें आनी एरीक बाबान सांगाता वॉकिंग करचें म्हळ्यार तांकांय डायलिसिसाचें आसल्यान तांकां स्वेलिंग विग्गी पांय तांचे विग्गी सूज येताली आनी म्हाकाय हांव कॅरींग आसल्यान म्हाकाय पांय सड्ड वेळ बसल्यार सूज येताली. सो देखून आमी दोगांय सांगाता वॉकिंग करतल्या फाटल्यान. सो सगळ्यांनी तमाशे करचे आसलें एरीक बाब जोशेलाचें जाल्यार ही समजता काल्याक वॉक करता दिसता आमकां तुजें कांय दिसना म्हण. सो तशें मस्त तांचे सांगाता बसून म्हाका एक वरवणी करचें एक भाग म्हाका मेळ्ळा आनी म्हाका मस्त ताणें एप्रिशिएट केल्लें आसा. आनी म्हजो पयलो शो समुद्र कॉन्सर्ट येताना हांवें तांचे लागीं सांगलें आसा एरीक बाब म्हजो पयलो शो हांव करनासा तुमी एजीस म्हणून. सो तांणी एकच म्हाका उतर सांगलें तेन्ना तें लास्ट उतर तुजें पुरो बरें जावं दी हांव वाचून उरल्यार हांव खंडीत येतलो एंत उतर तांणी सांगलें. बट थोडेच म्हयन्या उपरांत ते अंतरले म्हज्या शोक तांकां येवंक जावना. बट तांचे प्रेझेंस जॉयस बायन म्हाका फुलफील केलें म्हण सांगीत तेंय एक स्टोरी आसा. जॉयस बाय ते दाळा दुबय आसली म्हज्या कॉन्सर्टा खातीरच म्हणून ती एक्चुली म्हजे कॉन्सर्ट उपरांत ती येवंक तिणें ऑलरेडी टिकेट्स आनी पुरो बूक केल्ले. बट हांवें रिक्वेस्ट केल्या जॉयस बाय प्लीज तुमी येजेच म्हणल्याक तांणी प्रीपोन करना म्हज्या शोच्या दिसत ती आमच्या कॉन्सर्टाक येवन पावल्ली. ते एक हांव म्हज्या लायफान म्हाका विसरूंक जायना आनी आय एम रियली ग्रेटफूल टू एरीक बाब एंड जॉयस बाय ऑलवेज. कडेच जावन आपणाक कुडीन कितले म्हणी कश्ट आसूं दी हुशार नासतना जावन दी दुसऱ्यांची पर्वा करची ती एक बरी एक संवय आमच्या एरीक बाबाक कडे जावन आसा. आनी कितेंय आज हांव शिकल्यां तर स्पेशली डिसिप्लीन टायमार येजे कालय हांव शिकल्यां तर तें एरीक बाबातावन तांचे त्या जोर आमकां कितले पडटले तुका गोत्त आसा. आतां म्हणे आमी तशें जोर केल्यार कोण येवची नात. सो आमकां तितलें एक म्हळ्यार तांचें प्रेझेंसूच आमकां एक भें आसलें एक रेस्पेक्ट आसलें तें आसात म्हणटना. सो या आज एरीक बाबा सो मस्त उडास येता तांचे कॉम्पोजिशन्स आयकून आनी सुप्रीम तांचे खंयचे कॉम्पोजिशन्स मी पळया एज अ सिंगर म्हाका सांगचें तर एक सिंगराक टफेस्ट म्हणये तांचे कॉम्पोजिशन्स तें तूं बरें करून प्रेजेंट करीजे जाल्यार तुवें मस्तू तयार करीचे. आनी म्हजे कॉन्सर्टा दिसी हांवें वडापंदा सॉंग तांकां डेडिकेट जावन हांवें सिंग केल्लें. वय येस ब्युटिफूल मेमरीज आमच्या एरीक बाबा सांगता तुमचे आसात खंडीत जावन आनी आमकांय आमचेच तांणी सांगलें बरें डिसिप्लीन म्हणटाना दिसोंक एक रागीड मनीस जोर करता येत सकाळांक अशें एकच कंप्लेंट बाब एरीक सर जोर करता भुरग्यांक जोर केल्ल्यान इल्लें डिसिप्लीन आमचें तें आयलां तें कोणाक ताणें जोर केला तांकां मात आमकां कळटा. देखून हाचे विशयान दिल्लीशी सडत जाणवाय आमी थोड्या वेळान आमी तुमकां दिता. त्या दाळाच आमचो मुखलो गावपी हांगासर तयार जाला. तुमच्या मुखार आमचो मुखलो स्पर्धीक देवादिन रेकोसेरोचे आनी एका बुरबायचे पद घेवन फुडें सरता बाब अनुष रितन फर्नांडीस. अनुष ह्या रावंडाक वेलकम तुका. थँक्यू. सो अनुष ह्या रावंडाक एरीक बाबाचे खंयचे पद सिलेक्ट केलाय तुवें. म्हजें पद जावन आसा वेंगेन धरून. वेंगेन धरून ह्या पुरबायचे पद तयार आहे फुल जालें म्हणचे हांव एक्सायटेड. येस आनी गळाय करची नाका मुखल्या म्हणटाक या ऑल द बेस्ट फॉर युअर सिंगिंग. थँक्यू. तुझ्या वोंटा तमसानेंत तमसान म्हजी मेळू बाळशे जावन मोगा हुस्क्यार तुझ्या खेळू हुस्क्यार तुझ्या खेळू हुस्क्यार तुझ्या खेळू सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं वेंगेन धरून या मोतयांनी भरून सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं वेंगेन धरून
या मोतयांनी भरून सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं तुझ्या निळशा दोळ्यान तुले सन्ने फारून वरू तुझ्या निळशा दोळ्यान तुले सन्ने फारून वरू लिपोन म्हज्या काळजान उजवाडान भरून तुझ्या निळशा दोळ्यान तुले सन्ने फारून वरू लिपोन म्हज्या काळजान उजवाडान भरून उजवाडान भरून उजवाडान भरून सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं वेंगेन दवरून या मोतयांनी भरून सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं तुझ्या हाशांत फुल्ली फुलां मोनान म्हज्या दाळू तुझ्या हाशांत फुल्ली फुलां मोनान म्हज्या दाळू मोगान म्हज्या गुंतू केसर तुझ्या माळू तुझ्या हाशांत फुल्ली फुलां मोनान म्हज्या दाळू मोगान म्हज्या गुंतूंक केसर तुझ्या माळू केसर तुझ्या माळू केसर तुझ्या माळू सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं वेंगेन दवरून या मोतयांनी भरून सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं वेंगेन दवरून या मोतयांनी भरून सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं अनुष कोणाक म्हण हें सांगलें आसा गे ती लास्ट लायन सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं सांगूंक आशा आसली पूण सांगूंक जावना देखून सिंकन सोडलें आतां टीव्हीर पळयलें कोणी म्हणी जाल्यार एक कमेंट बॉक्सार नातल्यार डीएमआर येवंक बरो हांव सांगता म्हणून कशें जालें परफॉर्मन्स तुका कशें बगलें सांग म्हाका परफॉर्म केलें म्हण बघता म्हाका ओके कांय इम्प्रुवमेंटाक स्कोप आसलो इम्प्रुवमेंटाक स्कोप आसलो म्हण येतील अशें ओके बट तूं सॅटिस्फायड आसा म्हणजे तुवें प्रिपेर केल्लें बरी तुवें परफॉर्म केलें ऑलमोस्ट सांगीत ओके फॅन्टास्टीक ओके हें पद कित्याक तुका हें पद आतां सबारशीं पदां तुवें एरिक बाबाची सिलेक्ट करून तुका चॉयस डेफिनेटली आसली हें पद स्पेसिफिकली घाला चूज ताचे लिरिक्स आमी पळोवंक गेल्यार एक मोगा विशयान बरयलां पयलें आनी तातूंत एका चेडवाक कशें आमी मोगार पडटा मोगार पडले उपरांत ती आमी ताका एक इसारता सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं आमी ताचे तावन शिकचें सो ते उतरां म्हाका बारी पसंद देखून हांवें पद इंस्लें ओके आनी सिंगींग वायज तुका
कम्फर्टेबल आसा ताळ्याक सिंग नाच जाता म्हणून. ओके परफेक्ट. आमच्या वरेन अर्दान आयकून घेवया. पयले वेता हांव बाब रोशन क्रास्ता तुमच्या अनुष त्यो विंचरले सॉंग भारी बरें सॉंग कोंकणीन बेस्ट सॉंग. ते लिरिक्स ताजो ट्यून ताचें म्युजीक एवरग्रीन म्हण येते आनी कितले वर्सां गेल्या सॉंग आसता. तुवें मस्त बरे प्रयत्न केलाय सिंग करूंक वेरिएशन्स घाल्याय बट कालंगी म्हाका हांव कन्विन्स जावना. कालंगी म्हळ्यार ಗೊತ್ತು ನಾ ಕಾಲೆ ಉಣೆ ಕತೆ ಬೊರೆ ಸಿಂಗ್ केलाय मिस्टेक ना पुरो जालें बट स्टील कालंगी एक उणें पण बघता काले म्हूण समजना म्हाका न्हीद जावन कालेक म्हूण समजना बट एनीवेज तुका ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. बाजोशील डिसोजा. अनुष म्हाका बघता तूं एक बरो पोटेन्शियल आसो एक सिंगर बरें पोटेन्शियल आसा तुका बट खंयगी एक क्वॉलिटी प्रॅक्टीस म्हणटा न्ही आमी प्रॅक्टीसान ती मस्त तरा प्रॅक्टीस आहा बेश्टें बसून सिंग करचें एक प्रॅक्टीस आनी तूं क्वॉलिटी प्रॅक्टीस आनी तूं कितलें तुका बरेंपण येता तें प्रॅक्टीस त्या प्रॅक्टिसाची तुका इल्ली गरज जाय म्हूण म्हाका बघता. ओके आनी एक मेन फॅक्टर कालें म्हळ्यार उत्सार तुजो. एरीक बाबा जाल्यार गॅरंटी जोर करतो. एक तमसण मागीर सान्नें तुवें सान्नें म्हळें सान्नें च्या येताना केदाळे एरीक बाबान सांगचें इट्स प्रोनावन्स्ड एज च ओके तें. आनी फस्ट तुज्या वंटा तामसण तावन सांग म्हाका तें मुसर तुवें बरें म्हळें फस्ट तुजें एक्चुअली बरें आसलें सिंगींग मागीर तूं केदाळा वेंगेन धरू त्या पार्टाक गेलो गे थंय तावन खंयगी म्हाका तुजें परफॉर्मन्स येलें ड्रॉप जालें बरी म्हण बगलें. ओके पिच्चिंग तशेंच आनी थोडे वेरिएशन्स क्लीन येनातले तूं घालतलें तुजें प्रयत्न तुवें केलाय ना म्हणना बट ते क्लीन येवनात. आतां तुका खंयचें वेरिएशन सोमा एज जाल्यार तेंत एक 50-100 पटी म्हूण तोच पार्ट तुका एग्जॅक्ट येता मुसर म्हूण ताजे आकारा सिंग कर तें तुका मस्त हेल्प जाता. तुवें खाली उतरां म्हणा जें म्हणना त्या उतराचे आकार म्हळ्यार आ सावंड ऑफ दॅट वर्ड ते आकारा प्रॅक्टीस कर. तुका आकारा प्रॅक्टीस केल्लेतलें तुजें वेरिएशन मस्त क्लीन येता तुज्या वॉयसान. तूं केदाळे पळय तूं आज तावन जाल्यार प्रॅक्टीस स्टार्ट कर खाली आतां ಎಂತ पद धरल्यार आचे आकारा सिंग कर उतरां म्हणनासतना जस्ट बट परफेक्शन येजे येता म्हणसर तुवें प्रॅक्टीस करीजे. ओके तें तुका मस्त हेल्प जाता. ओके या ऑल द बेस्ट. थँक्यू. बाब सायश पंडितकर. अनुष बाब हांव मदीं मदीं दोळे धांपतालो इतलेच खातीर धांपतालो की तुका जर फिजिकली पळयलो आनी तुजो जर आवाज हांव आयकतां सामके दोन वेगळे कॅरेक्टर की तुज्या फिजिकाक तो इतलो डेप्थ आशिल्लो आवाज हें तुका सैमाचें देणें नांव मॅडमीन सांगलें तशें तें देणें कशें मोल्ड करप हें तुजे कडेन आसा. कित्याक हांव तुजें आयकता आसतना म्हाका कळ्ळें की फक्त जर तुका वेगळे मूड्स जर कळ्ळे न्ही त्या पदांतले वेगवेगळे मूड्स जर कळ्ळे न्ही इट हॅड ते म्हणटा पळय न्ही कितें तरी मिसींग इज दॅट द मूड्स. ते सादी कविता न्ही इट इज नॉट जस्ट हें ती डेप्थ पळय जी आसा आनी ताजे पळय तो अरेंजमेंटच आयकता आसतना द गिटार द एवरीथींग इज सो ब्युटिफुली डन. सो कितें जाता की इतली ब्युटिफूल जेन्ना अरेंजमेंट आसा इतली ब्युटिफूल जेन्ना वाजता आनी तूं स्लायड एक्चुली यू आर परफेक्ट बट स्लायड पासून जर कितें जर मिस जालें न्ही इट डजंट मॅच दॅट अरेंजमेंट देन वी फील अरे समथींग इज मिसींग. ती तुजी चूक न्ही. You are too young to understand that. So you understand the feeling. You don't have to put anything in that. Just sing with what is playing behind. Simple. तुझा आवाज इतलो गोड आसा इतलो डेप्थ आसा तुज्या आवाजात. Even if you narrate it, it will be a poetry or it will be a sangeet. Very nice. I'm very impressed with your voice. Thank you very much. Thank you, sir. आयकलें न्ही आमच्या वरेन काले सांगलें वय मोकल्या हांताक तूं ट्रेन करत आसा की आपणाक संगीतान प्रॉबेबली टेकिंग अ मेंटर इज अ बेटर ऑप्शन फॉर द फ्युचर राउंड्स बट आयचे परफॉर्मन्स खंय जावन वरेन पसंद जाला बट तेन्ना तांणी सांगलें इल्लें मोतीन घेवन मोकल्या हांताक तयार केल्यार जालें. येस ऑल द बेस्ट. दोगा वरेन तावन आमी देवादीन एरिको झेरोविशांत कळीत जालें आमकां तांचे एक्सपिरियन्स कितें आसा. आतां आमचो तिसरो वरेनार बाब रोशन क्रास्ता. तो एक
संगीत निर्देशक तशें म्हणटाना तांच्या संगत एरिक ओझेरो संगत लक्षिल्ल्यान तांणी संगात दिल्लो आसा संगीतान. देखून तांचे तान आमी इल्लेशें जाणा जावन घेवया. बाब रोशन क्रास्ता, तुमी एरिक ओझेरो संगता सबाश ह्या कोवळ्यांनी काम केलां, तशें जावन संगीत संजांनी काम केलां. तांच्या संगता तुमकां व्हड आवड आसा. तशें म्हणटाना तुमची एक्सपिरियन्स इल्लें वेगळेंच आसतलें म्हण चिंता. देखून तुमचे तावन एक दोन उतरां एरिक बाबा विशयांत. एरिक बाबा विशयांत काल सांगचें म्हूण कळना म्हाका. खंय तो स्टार्ट करचें म्हण आतां आमी तितलें उलोवंक जायना. म्हज्या फ्रेंड्सांनी पुरो म्हणलें आसा तो मस्त जोर, एरिक बाबा मस्त जोर. देखून ताचे लागींच वचनातले आमी, काल वचनातल्या ताच्या लागीं. मागीर कितें एरिक बाबान एक दीस फोन केलें, आमकां बँड जाय. पळय आमचें व्हॅलेंटिनो बँड आसलें, म्हाका बँड जाय. आमकां बेन दिसता. हांव आसलो, जेरोम वनील आसलो किबोर्ड, मागीर ड्रमर मेल्वीन, आमचें बँड आसलें. मागीर जेरोम म्हण सांगलें या रे कांय जायना या म्हणून मागीर आयलें आमी. बेन दिसता आमकां, म्हळ्यार मिस्टेक केलें, जोर करता म्हूण जालां, मागीर रेजिस्टर जालां मंड्यान. पूण आमी केलें, आमी पुरो तयारी करून गेल्या, पुरो कॉर्ड सेट पुरो केलें, पीस प्रॅक्टीस करून मागीर गेल्या. ती गेल्या प्रॅक्टीस केलें. एरिक बाब इम्प्रेस जालो आमच्या बँडान. आमकां बॅक करूंक आसलें, वायलिनिस्ट सुनील अण्णा ते बरो आसलें आमकां. कोणायकी जोर करूं ना, आमकां भारी खुशी जाली. ताचे उपरांत ताणें आमकां पर्मनंट बँड केलें. मस्त शोज खेळ्ळे आमी. बॉम्बे गेल्या, बायला शोज केल्या हांगा, दुसऱ्या बायला शोक मागीर म्हयन्याळी मंचे खेळ्ळ्या. हर एक कडेन आमकां आपयतालो. सो ते एक काल म्हणटा ते संबंद क्रिएट जालो. आनी एरिक बाब सकट सांगले बरी जोर नाचलो तो. ताका एक नार्ल म्हण येत, बायलांक कट्टी घट्ट आसता, भितर पावतना सॉफ्ट तें स्वीटनेस. सो म्हज्या प्रकार मस्त तो सॉफ्ट म्हण येत, पूण ताचे काले काम जाय जे जाल्यार तो घट्ट धरता. आनी तें जाय जें आसलें, ते समोसा चलयता तशें जाय जें आसलें तें आमच्या जोशल बायन सांगलें बरें. तेंत तो ताचे काले शिकयत म्हणल्यार एक टायमाचें मेन टायम. ताका राग येतलो लेट जाल्यार, तो रायट टायमाक येतलो. सो सगळ्यांनी येजे तें बरेंत म्हणया, तें खंयचें सूख ना. आनी एक प्रॅक्टीस करतना आमी शिकोवन येजे, टायम वेस्ट जावन वचो थंय. आनी ताजेर मंकी बिजनस ना. कालें जायजें तें जायजें, तूं ताजे उपरांत कालें कर. स्टेजी तावन वय स्ट्रिक्ट आसता प्रॅक्टीस वेळार. प्रॅक्टिसाच्या उपरांत तो खांद्यार हात घालून चलता. इज व्हेरी फ्रेंडली ताका समजोन गेल्यार. सो भायलें आयकून आमी तो मनीस तो कठीण म्हणटा तो कठीण जाता. बट आमी ताजे लागशिल्ल्यान गेल्ल्यान आमकां कळ्ळें की जाता तो वचनातलो आमी तसो चिंतो कोणना तो जोर तशें. मागीर ताच्या काल एक धरलें काम करचें म्हणटा तो करतात. तो हट्टी मनीस तो करतात. तो लॉस जावन दी ना जो तो 200 वयर म्हयन्याळे मंचे लॉस जाल्यार चलो कोणीय चलोवचना. एक फंक्शन करून रावय तो. एवरी म्हयन्याळे मंची 50-60,000 लॉस जाल्यार तो नेक्स्ट म्हयन्याळे मंची परतून करता लॉसार. जाल्यार मनशाक हांवें पळोवना लायफान तो मत आसतलो. आनी ताच्या कंपोजिशन सांगचें जाल्यार डिफरंट ती युनीक. दुसरें कोंकणी म्युजीक आतां न्ही हाचें दुसरें म्हळ्यार दुसरोच एक तो आयकतानांत कळटा हें एरिक ओझेरोचें म्हणून कळटा. आनी तो स्वता कंपोज करता आनी तोच सिंग करता. आनी स्पेशलिटी कालें म्हळ्यार ताचे पुरा सॉंग्साचे तें इंट्रो जावन दी BGM जावन दी पुरा ताणें ताचेंच कंपोज केल्लें तें ताचेंच कंपोजिशन. सो ते एक ताजी विशिश्टता म्हण येत. इवन ताका खंयची इन्स्ट्रुमेंट तो खेळोंक गोत्तू ना जाल्यार ताणें तें केल्लें आसा. तें टॅलंट आमची कोणाकी ना कोणना तशें तितलें सांगीत हांवें. आनी जावन म्हाका तें आतांच थोड्याच वेळा पयलें कळून घेतलें की ह्या आंकड्याचो पयलें पद आसलें सोरो. तें आमी पद आयकलें म्युजीक ताचें बीजी जावन तें कितलें अपुरबायेच्या रितीन आसलें. तशें म्हणटा आसतना ताचें कंपोजिशन सयती केल्लें एरिक बाबानच. ताका इन्स्ट्रुमेंट येनातलें तरी सिंग कर म्हणलें बरी ताणें इन्स्ट्रुमेंट तें तशेंच ताका जाय जें आसलें. म्हळ्यार तितलें डिसिप्लीन त्या मनशाक तें आसलें. तितलें जालें तितल्यो कवळ्यो आनी इतलोसो वावर ताणें संगीतान केला. खंडे जावन आमकां मस्त अभिमान ताचे विशयी इतलें बरें आयकूंक मेळटा. आनी कोणाक ताची वळख ना. तुमी आतां इतले तुमचे एक्सपिरियन्स शेअर केले. तशें म्हणटाना कोणाक ताची वळख ना, कोणें तांच्या सांगाता संवाद करूं ना, तांकां खंडीत जावन चेतोवन इल्लीशी लेसन तो खंडीतोन मेळटा. कित्याक म्हळ्यार हांव जाल्यार तशेंच हांवें थोड्यांचें आयकूनच एक मोतींत बसून घेतलें की एरिक बाब जोर म्हणून ना. तशें ताचे सांगात संवाद केल्यार ताच्या सांगात उलयल्यार मात्र कळटा कितलो अपुरबायेचो मनीस म्हणून. आनी संगीतान सबारशी देणगी ताणें दिल्या. देखून तुमकां देव बरें करूं. इतल्या अपुरबायेच्या रितीन तांच्या विशयान तुमी 2 उतरां उलयल्यात.
आनी आतां ह्या अंकड्याचो आंकडेचो गावपी तुमच्या मुखार सादर करूंक आशेता. देवादेव एरिकोजेरूचे आनीक अपुर्बायचे पद घेवन हांगासर फुडें सरता बा प्रिन्सन सल्दाना. प्रिन्सन, ह्या रावंडाक स्वागत तुका. एरिकोजारे विशयांत कांय म्हणी ह्या रावंडाक येवच्या पयलें गुत्त आसलें की तुका ह्या रावंडात वरवींत तुका कळ्ळें. ओके, ताच्या पयलीं खंयची पदां तुवें आयकल्लीं आसात की पदां आयकल्लीं बट एरिकोजारे म्हूण मागीर कळ्ळें काय आसा की? वडा पोंदांत म्हणून एक पद आसलें. ओके, तें तुवें आयकल्लें बट एरिक बाबाचें म्हणून आतां रिसंटली कळ्ळें की? ओके. आज ह्या अंकड्याक तुमी तुमचें खंयचें पद सिलेक्ट केलां एरिक बाबाचें? उज्या वेंगेंत. उज्या वेंगेंत एक बरें पद तें. तुमी कांय म्हणी रिजन आसा की हेच्या फाटल्यान कित्याक म्हळ्यार अशें युट्यूबार गेल्यार एरिकोजारियो सॉंग्स म्हणून घालशात जाल्यार मस्त पदां येतात. सक्कड पदां सोडून उज्या वेंगेंतच घालूंक सिलेक्ट केलें, कांय रिजन आसा की ताच्या फाटल्यान? मिनींग आसा. ओके. एक फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज वन मिनींग आनी एक चेडवा कंपोज करचें ना, एक चेडवाक सांगचें म्हणल्यार सो इट गिव्स अ गुड वायब. ओके, ते मिनींग आसा म्हणटाना स्ट्रेट फेसर म्हळें चेडवाचे काडले तशें रप्पय तोंडार स्मायल येयली. कांय म्हणी रिजन ना सत्य सांग म्हाका. ना सत मागीर हांसो आयला म्हाका इल्ली क्युरियोसिटी आहा. बट व्हडना तुजें सिंगींग बळें ताचे प्रमाण उलया आमी ह्याच्या विशयान जायते. व्हडना तुजें सिंगींग आयकूनच्याक आमचे वरणार विक्षकारा कोण आसात ऑल द बेस्ट. उज्या वेंगेंत मेणा वात चड पडटा, तुजे यादींत मोगा म्हजी रात घडटा. उज्या वेंगेंत मेणा वात चड पडटा, तुजे यादींत मोगा म्हजी रात घडटा. पुसपुश्यांनी गाणा गावूंक तू ये गो, हुस्क्यार तुज्या पाळ्ळे दोलूंक तू ये गो. हो पुसपुश्यांनी गाणा गावूंक तू ये गो, हुस्क्यार तुज्या पाळ्ळे दोलूंक तू ये गो. उज्या वेंगेंत मेणा वात चड पडटा, तुजे यादींत मोगा म्हजी रात घडटा. ओडतान म्हज्या फुलांचीच रास फुलता, सुर्या तमसाण निंगचे यादींच ती बावता. ओडतान म्हज्या फुलांचीच रास फुलता, सुर्या तमसाण निंगचे यादींच ती बावता. पकड्यो कोयर जावचे यादींच तू ये गो, फांतिये फुला सांगात घडूंक तू ये गो. पकड्यो कोयर जावचे यादींच तू ये गो, फांतिये फुला सांगात घडूंक तू ये गो. ये गो. उज्या वेंगेंत मेणा वात चड पडटा, तुजे यादींत मोगा म्हजी रात घडटा.
सन्नेंची पून धरते लागीन मिरयता एक सुरपुणांत तांचो मोग म्हाका चिडायता हो सन्नेन शिंपून धरते लागीन मिरयता एक सुरपुणांत तांचो मोग म्हाका चिडायता धरते लागी शर्ता मारूंक तू ये गो दारा रावून संद्रा खेळावंक तू ये गो धरते लागी शर्ता मारूंक तू ये गो दारा रावून संद्रा खेळावंक तू ये गो उज्या वेंगेंत मेणावात चड पडटा तुजे यादींत मोगा मुजी रात घडटा उज्या वेंगेंत मेणावात चड पडटा तुजे यादींत मोगा मुजी रात घडटा पुसपुशांनी गाणा गावूंक तू ये गो हुस्क्यार तुज्या पाळ्ळे दोलोवंक तू ये गो पुसपुशांनी गाणा गावूंक तू ये गो हुस्क्यार तुज्या पाळ्ळे दोलोवंक तू ये गो उज्या वेंगेंत मेणावात चड पडटा तुजे यादींत मोगा मुजी रात घडटा थँक्यू प्रिन्सन इतलें बरें गाणें सिंग केलें म्हणल्या उपरांत मोतीन कोण आसलें गॅरंटी कोडल सांगनातलें आतां आमी सांगताय गे नाकोंडी सत्य सांग ओके तुवें सांगलें तें पाती येता व्हडना बाबर बायचें पद आय थिंक ओरिजिनली फर्स्ट आल्बम की सेकेंड आल्बमान तें पद आसलें बट तुवें सिंग केलें वर्जन एक रिइमॅजिन्ड वर्जन एक एरिक बाबाच्याच कंपोजिशनाचें तांच्याच आल्बमान आय थिंक नवें वर्जन इल्लें एडवान्स ओरिजिनल वर्जन आतां इल्लेशें वेगळेंच केलां व्हडना बरें करून तुवें गायन केलें आतां आमची वरनारां कितें बरें जालां कितें बरें करीत अशें भशेन दिल्लें जळक तुका दितात आयकून घेवया पयलें बाय जोशेल डिसोजा तुमच्या हातान सुरू करता प्रिन्सन आदल्या रावंडाक हांवें कंपेर केल्यार आज म्हाका नवेच प्रिन्सनाक आयकलें बरी भोगलें मस्त इम्प्रुवमेंट म्हाका मस्त खुशी जाली तुजे डायनामिक्स जावन दी तुवें ते हाय नोट्स मॅनेज केले रीत एक्सलंट थँक्यू थोडे कडेन म्हाका वर्साक येताना केदाळ तें रिदम शक्य तितलें आयकना खाली कॉर्ड मात तें आमकां आयकता सो तें इल्लेशें रिदम इल्लेशें लॅक जाल्लें बरी म्हण मोगलें एक 2 लायन मात्र बट अदर दॅन दॅट मस्त इम्प्रुवमेंट आसा प्रिन्सन थँक्यू आय एम सो प्राऊड ऑफ यू थँक्यू मस्त खुशी जाली सो अशेंच प्रॅक्टीस कर मुखल्या रावंडान ती बरें कन कर ऑल द बेस्ट थँक्यू बाब साईश पानंदीकर तुमचें नांव प्रिन्सन बाब कितें म्हणू हांव ताका फ्लॉलेस सिंगींग यू गेव जस्टीस सारकें जाय थंय तूं उतरां तूं स्ट्रेस करतालो जाय थंय पंच करतालो दिस इज गूड सिंगींग थँक्यू या थँक्यू वेरी मच या कीप इट अप बाब रोशन क्रास्तार प्रिन्सन भारी बरें जालें सिंगींग वॉयस बार लायक जालो म्हाका तुजो तुका बॉलिवूडान सिंग करीत डिफरंट वॉयस एक बरो आसा एक मा सांगूंक चिंता ते थोडे कडेन वेताना रेंज हांगा आसल्यार पण इल्लेशें लागता 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 म्हणटाना ती स्टॉप जाताली अदरवायज व्हेरी नायस ते पिक्चर ते एक मात तुका कॉन्सन्ट्रेशन कर इल्लें अदरवायज व्हेरी नायस थँक्यू ओके ऑल द बेस्ट येस प्रिन्सन जालें रिपोर्ट कार्ड दिलें आमच्या जजांनी काल बरें जालां मस्त बरें जालां म्हणाली आनी एक काल इल्लेशें उरलां म्हळें टच जावंक जस्ट पास हय जस्ट पास न्ही तें डिस्टिंक्शन तें डिस्टिंक्शन सांगले रिती पळय तें डिस्टिंक्शन जालां बट डिस्टिंक्शनान ती मार्क्स आसतात इल्लेशें वयर वचून दी म्हूण ते मुखल्या हंताक कंडिशन करेक्ट करयत मुखल्या हंताक वेशी जाल्यार तुजे परफॉर्मन्स पळयतना येतलो म्हूण पाती येता आमी पूण गेल्यार प्रिपरेशनाचें की
दाळा मुखले रावंड्सांनी कितले चॅलेंजींग आसात म्हाका गोतूना त्या दाळा प्रिपरेशन इल्लेशें चड आसाचें पडटा रायचे परफॉर्मन्स तुवें एन्जॉय केलें हांवें एन्जॉय केलें आमच्या जजेसांनी एन्जॉय केलें पळयतले विक्षकांनी एन्जॉय केलें सो थँक्यू व्हेरी मच आनी मुखल्या रावंडाक ऑल द बेस्ट देवादेनेरी कोझारियोची भोव अप्रतीम पदां आनी ताचे पैकी आमच्या सर्व स्पर्धिकांनी चारय स्पर्धिकांनी हांगासर मुखार येवन भोव आपुरबायेचें गायन केलें तुमकां घरा बसले कडेच तुमी तांचे सांगाता ताळ मेळोवन पदां म्हळ्यांत आसतली तुमकां संतोश खंडीत जावन जाला म्हणून आमी पाती येता देखून हो वांगडो हांगासर आमी संपोवंक आशा येता ताचे पयलें परफॉर्मर ऑफ द वीक म्हणून आमचो एक संप्रदाय आसा आनी तो परफॉर्मर ऑफ द वीक हानिजेनिक्स हांणी स्पॉन्सर केल्लो आसा बाबा अश्विन सेक्वेर रामसोसे कोंकणी उद्यमी ताणें स्पॉन्सर करचो परफॉर्मर ऑफ द वीक ह्या चारय स्पर्धिकां पैकी कोण म्हूण आतां जाणा जावचो वेळ आनी ह्या आंकड्याचो ह्या हफ्त्याचो परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन आसा बा प्रिन्सन सल्डाना सो हानिजेनिक्स परफॉर्मर ऑफ द वीक आपल्या अप्रतिम प्रदर्शन दिवन हांगासर वरेरांची मनां जिखून ह्या हफ्त्याचो परफॉर्मर ऑफ द वीक जाला आमचो प्रिन्सन सल्डाना कॉंग्रॅच्युलेशन्स आता प्रिन्सन ऑडिशन रावंड जालो पयलो हंत जालो आतां दुसरो हंत आनी परफॉर्मर ऑफ द वीक जालोय एक्सपेक्ट केल्लें गे अशें जाता म्हूण ना मू ते आतां जालें सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स तितले म्हळ्यार उपरांत आतां रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी परफॉर्मन्स आनी प्रिपरेशन आनी इल्लें चड आसा हांगा तो आनी एका हफ्त्यान मेळून दी म्हणून आमी सकाळची आशा कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड थँक्यू हाचे सोवे आमी आतां हो आंकडो हांगासर संपयता विक्षकांनो मुखल्या शुक्रारा आनी एका संगीत घडणारा सांगाता ताची पदां घेवन आमचे स्पर्धिका फुडें सरतात तेदना पर्यंत निरंतर मनोरंजनाक पळयते रावा दायजी वर्ल्ड 24/7